2 महिने 3 महिने न्हय जाल्यार 1 वर्स पयलीं वॉर्डाचें रिजर्वेशन आनी डिलिमिटेशन दोनूय गोष्टी इलेक्शन कमिशनान पूर्ण करपाच्यो. फक्त वोटराचे लिस्ट तांकां 1 वर्स पयलीं करपाक येवचें ना. त्यामुळे तांच्यांनी एरिया डिमार्केट केल्यो वॉर्डान खंयच्यो येता त्यो, ही बिल्डींग की किंवा खंयचो पार्ट आसा जाल्यार इलेक्शनाचो पार्ट फ्रॉम हाफ पार्ट अमक्या हातून की बाकी वॉर्ड डिलिमिटेशन and reservation, we will amend Panchayat Act to give these powers to Election Commission to be done 1 year in advance. So म्हणजे कोणाक जनरल कॅटेगरी आहा, कोणाक OBC गे आसा, कोण SC आहा, कोण ST आहा, तांकां आपले वॉर्ड सारके पयलीं पासूनच ठरोवन इलेक्शन लडोवपाक येतले. म्हाका दिसता विथ दॅट सगळे जाण सॅटिस्फाय जातले. कारण कोणाक जर तूं पयलींच लडपाचें आसत ह्या वॉर्डान नाल्यार त्या वॉर्डान लास्ट मोमेंट चेंज जाता वॉर्ड, ताका पयलींच डिसिजन घेवपाक येतलो.